उपमुख्यमंत्री पदाआधी असली मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर, पण हवेती नाही काढली म्हणता मगोपाचं सुप्रीमो सुदीन ढवळीकर. शाळांनी कोरोना केशी मेळपाचे प्रमाण लागले वाढपाक, पालक शिक्षकाबरोबर आस्थापनांचेरूय येला काळ. गोंयकारांक आमी 100% दितात उदक म्हणटा भाजपा सरकार, पण वस्तुस्थिती दाखयता वेगळेंच चित्र. उदका खातीर लोकांच्यो जाल्यात भयो भयो. उदकाच्या प्रश्नावेल्यान म्हापशेचे थळावे आणि काँग्रेसवाल्याचं भौशीक बांदकाम खात्याचेर धडक मोर्चा. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. हणजूणचे जर्मन बेकरी लागसारचो सुमार 3 लाख स्क्वेअर मिटरांचो दोंगर घशापान घालपाचो डाव थळाव्यांनी उधळान लायलो. थळावो पंच आणि सरपंचा बरोबर हात मेळवणी करून पॅनोरमा फार्मिंग सोसायटीचो अध्यक्ष अनिल मडगांवकारान कोमोनिदादेची ही जमीन भायल्या भायर लाटपाचे यत्न चलयल्यात, थळाव्यांनी आरोप केला. लोकांनी बोवाळ घातले उपरांत बिरेस्तारा पंचायतीन दोंगरावयल्या बांदकामाचे इन्स्पेक्शन केले. ही जमीन मूळची कुमनिदादची. कांय वर्सां आदी ती एकल्याच्या नांवार लागिल्ली. ताच्या कडल्यान घेवन अनिल मडगांवकारान ह्या दोंगरार प्लॉट करून ते बिगर गोंयकारांक विकपाचो बेत आंखलो. त्या खातीर ताणें सुमार 300 झाडां कापून उडयली. दोंगरार वचपाची वाट आडयतकूच बेकायदेशीरपणान दोंगर हातासपाचो बेत थळाव्यांच्या लक्षात आयलो. थळाव्यांनी मडगांवकारा आड पंचायत आनी पुलिसा कडेन कागाळ नोंदयल्या. आयज हांगासर इन्स्पेक्शन आसलें. रॉयस प्रदीप हरमलकर गांवकारांनी कंप्लेंट केल्ली तर इल्लिगल 12/0 थंय इल्लिगली रोड कंस्ट्रक्ट केला म्हणून. सो झाडां कापल्या, फुल लायटनिंगेचें काम केलां. फस्ट तो अनिल मडगांवकर जो आसा पळय तो म्हाका दिसता हिटलराहून व्हडलो असो समजता. मिडियाक तेंच्यांनी वयर आफोवपाक वयर अलाव करूं ना. बायोडायवर्सिटी जे आसा पळय तांकां अलाव करूना. म्हणजे ती हिटलरगिरी ही कोणाच्या सपोर्टाचेर हो मेन प्रश्न आसा. हांव परत एलिगेशन करता. आमचो सरपंच गांवचो सरपंच एक्चुअली आमी आनी वॉर्ड मेंबर आमी इलेक्ट कित्याक करता? आमचे सगळे गांवचे प्रॉब्लेम जे आसतले पळय ते सोल्युशन आहा ताका काडपाक आनी आमचो गांव सांबाळपाक. कित्याक आख्ख्या गांवचे जर 8,000 लोक 8,000 गांव सांबाळूंक शकना म्हणून आमी ताका एक अपॉयंट करता वॉर्ड मेंबराक. आतांचो वॉर्ड मेंबर आहा देवानंद शिरोडकर, ताका धाकटो म्हणटात. त्याच्या नाका सकयल तो त्याच्या आशिर्वादान आनी त्याच्या दुसरो सरपंच त्याच्या आशिर्वादान हांव एलिगेशन करता हे तेंच्यांनी तांकां रोड कंस्ट्रक्ट करपाक दिला. Comunidad tenanted land fraudulently taken by Panorama Farming Society. At the moment there are two cannot do. हे दोग जाण पळय आसले पयलीं चेअरमॅन तेंच्यांनी हे फेल केले. आमी एजिटेशन करताले सगळे वगैरे. हे Comunidad tenanted land fraudulently taken for the plantation. Now they are all over India. They are on the top of they are taken the permission for farmhouses. This Comunidad, and there is also exists the order of the court that Comunidad land cannot be transferred to third party without the approval of the governor of the government. But still illegally road is being constructed and ते लोकांक परत वयर वचपाक आमकां कोणाकूच दिना. ही दिसता पळय गेट हांगा घातल्या आनी परत ह्यो आमी कंप्लेनां करीत आहा, ते इलिगॅलिटी करीत आहा. गेल्या सेक्रेटरीन हेची इन्स्पेक्शन रिपोर्टूच आमकां दिवंक ना म्हणून परत आमी आयज जमले. तितक्या म्हणसर तेणी ओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट रोड केला, झाडां कापल्या आनी तो म्हणटा आतां झाडांच कापिनात. 250-300 सुमार झाडां कापलेलीं आहात आनी ती तेणी कापून पुरावो नश्ट करपा खातीर थंयसर एक हे JCB हाडून व्हणो काडून पुरोवन तेजे वयर माती घातल्या आनी थोडीं झाडां जळोवन तेंच्यांनी काबार केल्या. कोण हो आतां अनिल मडगांवकर claiming himself to be the chairman of the Panorama Farming Society. आणि तितून सगळे मेंबर पळय आहा ते लगुना म्हणून हॉटेल आहा पळय त्याचे सगळे कामदार तितून मेंबर आहा. एक्चुअली हे लँड ग्रॅब करपाचो आनी ते सगळे नॉन गोवन्सांक दिवपाचो तो प्लॅटो आहा पळय वयर थंयसर ते फार्म हावसाच्या नांवान बंगलो बांदपाचो प्रकार आसा. फार्मिंग नो बिफोर दे शोड ते दाखोवपा खातीर तेंच्यांनी फार्मिंग केलें, थोडीशीं झाडां लायल्या, पूण मेन तेंचें इंटेन्शन आसलें थंयसर बंगले बांदपाक. सो तेंच्यांनी टोटली दे सक्सीड टू गेटींग 8 or 9 licenses for the bungalow.
8 बंगल्यांची लायसनां दिल्ली. मागीर ते आमी ताका ते लेटर पंचायतीक दाखयलें, यू नॉट टू इश्यू एनी लायसन्सीस, नॉट टू इश्यू एनी कायंड ऑफ लायसन्स परमिशन, not to issue any kind of NOC oblique permission in this survey number. ते लेटर बायसॅक करून हांगा तत्कालीन पंचायतीन तांकां ती लायसनां दिल्या आनी मागीर आमी ते लेटर RTIन हांवें हाडल्या उपरांत ते प्रोड्यूस केले. तेन्ना ती लायसनां हेंच्यांनी परत रिन्यू करपाक पळय मागलेली, तेन्ना हे सगळे म्हाज्या RTIन मागिल्ल्या एप्लिकेशन हांवें प्रोड्यूस केली. ते ती लायसनां तेंची रिन्यू करूंक. सो एट द मोमेंट दीस इज वॉट इज हॅपनिंग इज टोटली इल्लीगल. ह्या दोंगरार वखदी झाडां आसात, पूण वयर वचपाचो रस्तो आडोवन ही झाडां मारून उडयली. रस्त्यार गेट घालून थळाव्यांक दोंगरार वचपाक मनाई केली. देखून थळाव्यांनी कळंगूट सिटीजन फोरम आनी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची मजत घेतली. पळयात तांचें म्हणणें. I came to check personally. Our team of members came to check there, and we were not allowed to enter inside along with the press. Here in the site at 12-0, Panorama Harvesting, known as Panorama Harvesting, as per my knowledge, they have refused to accommodate us. And when the Sarpanch was asked to take along with us, the Sarpanch is saying biodiversity, kunche biodiversity, maka cover na, which is really very, very disturbing, because if the Sarpanch can not acknowledge the biodiversity of its own village, then what biodiversity are they going to save on this point? जेन्ना आमी पेपर्स पळयले तितून आमकां खूब फ्रॉड्युलंट वे ही सगळो प्रोसेस जाला कसो दिसलो. तेन्ना साम पेपर्स आमी घेवन आमी वयर सुद्दां तेंच्यांनी विजिलन्सान घेतले. हांव पर्सनली वचून विजिलन्सान डायरेक्टराक मेळोन त्यो सगळ्यो पळयल्या. एक कंप्लेन फायल करपाचें, फ्रेश कंप्लेन फायल करपाची गरज आसा. ते एक फ्रेश कंप्लेन्स आमी तांकां सांगले एक फायल करा म्हणून, आनी ताचेर तें इन्वेस्टिगेशन परतून तें रिओपन जातलें. गोवा 365 खातीर हणजूणच्यान संदीप कामोलकार. लोकांक 100% उदकाची पुरवण करपी राज्य म्हणून गोंयाक पुरस्कार मेळ्ळा, पूण परिस्थिती सामकी उरफाटी आसा. बिरेस्तारा म्हापशा काँग्रेस आनी थळाव्या लोकांनी नाल्लाच्यो कट्ट्यो आनी कळसुल्यो घेवन भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यालया मुखार आगळे वेगळें आंदोलन केलें. सगळ्यांक याद आसतली, कांय दिसा आदीं शिवोलकारांनी उदकाचे उणावाक लागून वेंचणुकांचेर बहिश्कार घालपाची भाशा केल्ली. पळयात हो उदकाचो प्रश्न. म्हापशेचो उदकाचो प्रस्न कितलीशींच वर्सां जाली तसोच आसा. उदकाच्या प्रस्नावयल्यान काँग्रेस वावुरपी आनी थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या विभागीय अभियंत्याक घेराव घातलो. नोव्हेंबर म्हयन्यासावन म्हापशेकारांक सारकें उदक मेळना. हे विशीं साबार कागाळी केल्यो, पूण अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्यो त्यो फकत तारखोच. मदीं मदीं उदक सोडून लोकांक फकत आशेर दवरले. फाटले 15 दीस जाले नळ सुके पडिल्ल्यान लोक आतां सामकेच बेजार जाल्यात. PWD उदक सोडू शकता, मात आयज ह्या 2-15 दिसान अशे उदकाचे त्रास जाले. जर डिसेंबर म्हयनो स्टार्टूय जावना, क्रिसमस आहा, कोणागे फंक्शन आहा, नाटकां चालू आहा, देवाचे सगळे हिंदूचे देवळांनी हे आसा, म्हणजे आमचे गोंयांत म्हणटा ते फेस्टिवल सगळ्या धर्माचे चालू आसा आनी उदक ना. पिवपाक लोकांक उदक ना. सकाळी च्या करतले नळ बंद सगळ्यांचे. आनी हो सरकार गोंयांक सांगता की अख्ख्या इंडिये परस गोवान खंय सगळ्यांचे टॅप आहा ते लोकांनी आपले कनेक्शन घेतलेली आहा, म्हणजे उदक ना भितून. तुझे खरें टॅप टॉयलेटीन वयतलो जाल्यार हे ना, उदक ना. लोकांक पिवपाक उदक ना. म्हणून आमी आयज येयल्ले, कट्टी घेवन येयल्ले तांकां दाखोवपाक की आमकां कट्टेन तरी भीक दिया रे. भीक दिवपाक मागूंक येयल्ले. तुमी कसल्या नांवान ह्या BJP आयज तुमी जिल्हा परिशदान वोट मागूंक वयतल्यात? उदक खंय आहा ते दाखोवचें CMान, येवचें. आनी जेन्ना आमी सांगलें आमचो आमदार जाल्यार सगळो न्हिदलेलो आहा, ताका कितें उलयलें ताका आयकूंकूच येना, वेरो कुड्डो जाल्लो आहा तो. म्हाका सांगा, ह्या बिस्लरीन आमी न्हांवपाचें काय कितें? ह्या बिस्लरीन न्हांवपाचें? लोकांनी बिस्लरीन न्हांवपाचें? सांगा. लोकांक हांगा पयशे ना बिस्लरीन पिवपाचे, न्हांवत राव बिस्लरी? सांगा. फाल्यां जर 24 वरान जर हेंच्यांनी जर उदकाचें सारकें करूंक ना जाल्यार आमी हांगा तेंचें उदक 24 hours आसता, चालू आहा तेंचें. हांव टॉयलेटीन सुद्दां लोकांक न्ही धाडटलो हांगा टॉयलेट करा म्हणून. कोण तांकां आडयता तें पळयता. सकाळी फुडें हांगा लायन लागतली आनी उदका खातीरूय लागतली, आनी कोण आडयता तें आमी पळयता. नाल्यार हेंचे जे ऑफिसाचे जे बाथरूम आहा ते 2 दीस बंद करून पळया, तुमची कितें हालत जातली ती.
लोकांक तुम्ही गरिबांक त्रास दितात ते लेबर चार्ज दिता म्हणून एका दिसात 2 लेबर आता आमकां आता 1.5 महिने जालो आई शपथ देवा धर्मी सांगता रे दत्तवाडी आणि तुमचे डिपार्टमेंट आहे तुमचे क्वार्टर मरते यांचे क्वार्टर क्वार्टरानूच उदक ना हांव पयशे दिता उलट आमकां लायन दिया म्हणून हांव शीक पडलो देवाच्या अंता तुमकां खरें सांगता मानिकीची शपथ घेवन घट्टान जातले या सरकाराचे उलट आमचेर दोशी आई शपथ हांव शीक पडलो हांव इथं माझ्या ऑफिसान सुद्दां सांगलें आमकां 2 महिने जाले 4 दीस 8 दीस न्हांगना आमच्या हेका सांगले की आमचो सुधीर कांदोळकाराक सुद्दां हांवें सांगले सर मातशें पळया म्हणून आयज आमी सगळे जमल्या उदकाचो प्रॉब्लेम घेवन आयज आमी सगळीं जमल्यात हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम घेवन पयलीं फावट येयली म्हणजे हांगासर ऑफिसान येयली जाल्यार थंय ऑफिसर बसलेले ना ऑफिस खाली आसता आनी दुसरे सुवातेर म्हणजे सगळ्याक सांगूंक सोदता उदका शिवाय मनीस आयज जगोंक शकना रांदतले जाल्यार सुद्दां उदीक जाय कितें कपडे धुतले उदीक जाय न्हावपाक उदीक जाय सगळ्याकूच उदीक जाय उदका शिवाय कोणूच कितें जगना पयलो सोर्स म्हणजे उदकाचो मनशाक जगपाचो आनी सगळे म्हणजे आयज हे म्हापशाचे आमदार आसात ते कितें काय म्हणल्यार कितके फाटी जरी हे बरोवन दिले कंप्लेन हांगा ऑफिसांनी बरोवन दिली जावं आनी खंय बरोवन दिली जाल्यार सुद्दां हे आमकां फाट करतात केन्ना आमचे हे कंप्लेनी सेवन करिनात अशा परिस्थितीत ह्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान आनी हे म्हापशाच्या आमदारान आमकां बेगीतले बेगीन आमचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचो अशें आमी मागता आनी सगळ्यांक गोरगरिबांक उदीक दिवपाचें बिस्लरीची शॉर्टेज जाला और असले पॅकेज वॉटर शॉर्टेज जाला म्हणून तुम्ही खंय आयकलात खंय तरी आयकला खंयच्या सुपरमार्केट शॉपांनी वा खंयसर तरी बिस्लरी शॉर्टेज जायना दॅट मिन्स उदक आसा आणि अंदू इतलो पावस पडला की तो सफिशियंट आसा गोंयच्या आमच्या जनतेक सारके टायमार उदक दिवपाक जाल्यार हो सरकार जो आता न्हिदिल्लो आसा आणि सारको बिझी आसा झेडपी इलेक्शनात तो सरकार ह्या म्हापशाच्या लोकांक आणि खूपशा जाग्यार खूपशा वाठारांनी उदक बिलकुल येना बिलकुल उदक सोडिनात स्टाफ सुद्धा हांगासर ना जर कितें सांगलें जाल्यार ते म्हणटात की इलेक्शन ड्युटीक घातला जाल्यार तेंचे रिप्लेसमेंट आसता ऑफकोर्स जाल्यार रिप्लेसमेंट सुद्धा हांगासर कोण ना भौशीक बांदकाम खात्याच्या विभागीय अधिकाऱ्यान तेच उतर दिले हे विशीं ताणें उच्च अधिकाऱ्यांक कळीत केले Just informed saying that we are getting less supply of water and due to which there is a shortage. So I just wanted to I informed the authority regarding the same and our authorities are working on it. They are making a plan to distribute equitable amount of water. How much Mapsa is getting at this point? At this point, Mapsa is getting, we are getting water from Dattawadi pumping station, which is covered major Mapsa area. But outskirts we are getting water. For example, Penna, Karaswada, Akkai tank and all. For those areas we are getting water from, pipelines are coming from outside. But here what happened, since we are not getting proper supply in pumping station, so major area covered in Mapsa, the supply is less. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कमोलकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 2 दिसां आदी एक शिक्षिका काल एका शिक्षकाक बादीकार जालो. बिरेस्तारा एका विद्यार्थ्याक कोरोनान आपल्या चोपक्यात घेतला. सरकारान घालून दिल्ले SOP पाळूनय कोरोना स्कुलांनी घुसला. देखून आता पालक आणि शिक्षका बरोबर आस्थापनाय चिंतनांनी पडल्यात. हे खेपे कुडचडेच्या स्कुलात विद्यार्थ्याक कोरोनान रेवाडो घातलो. ताच्या आदी भांबोळे एके कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्याक कोरोनाचो बादीकार जाल्लो. ताच्या आदी उजगांवच्या स्कुलांतल्या शिक्षकाचेर कोरोनान झोपय घेतली. गोंयभर 10वी आनी 12वीच्यो क्लासी 21 नोव्हेंबराच्यान सुरू केल्यात. सद्या आमी कुडचड्या वयले हायर सेकंडरी मुखार आसा आनी हांगा एक पॉझिटिव्ह पेशंट जालो जो ह्या इस्कॉलाक 12वी सायन्साक शिकतालो. काल आनी पयर तो इस्कॉलाक आयिल्लो सोमाराक मंगळाराक तो इस्कॉलाक आयिल्लो आनी हो 12वी सायन्साक शिकतालो भुरगो जेन्ना पॉझिटिव्ह जालो म्हणून कळ्ळो आनी आज इस्कॉलाक तो येवना. तेन्ना फादराक कळ्ळें की ह्या इस्कॉलाक तो पॉझिटिव्ह पेशंट जाला स्टुडंट पॉझिटिव्ह जाला म्हणून फादरान ताका
क्लासीस बंद दवरली. टोटल सायन्साचे 45 भुरगे आशिल्ले आनी 3 बॅची भितर हांगा क्लासीस चलताल्यो. एक क्लासीक 15 अशें करून तीन क्लासी भितर हांगा क्लासीस चलताल्यो. आनी फादरान सांगले प्रमाणे हांगा एसओपी जो सेंट्रल गव्हर्मेंट एसओपी आसा तो फॉलो करून हांगा क्लासीस चलताल्यो. हँड सॅनिटायझर मास्क लावन. पूण भुरगेच्यान पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. फादरान सद्याक क्लासीक बंद दवरलेले आसा आनी जो पर्यंत भुरग्याची फुडली इन्फॉर्मेशन मेळना आनी फुडली कोणी त्या भुरग्याचे आनी जे क्लासीन आशिल्ले तांकांय बीन खंय तरी संक्रमीत जाल्या हेय बीन फादर म्हणटा आपूण ते चवकशी करीत आसा. आनी जर तर हें जालें जो पर्यंत फुडली सगळें सुरळीत जायना आनी भुरग्याचो नेगेटीव रिपोर्ट येना तो पर्यंत क्लासीस भुरग्यांक घेवचे ना. गोवा सगळी प्रवास सावड्डेकर कुडचड्या वयल्यान. भाजपाकडेन स्वताचे 27 अधिक काय अपक्ष आमदार आसून लेगीत ते म्हाका उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिवपाची भाशा करतात. अशी पाळी तेंचेर कित्याक येयली? आपूण लाचारी करचो ना. इतलेंच कित्याक आपणाक मुख्यमंत्री पद मेळटलें ते लेगीत हांवें घेतलें ना. आमकां भोवमत दिवचें, आमी सुराज्य दितले. सुदीन ढवळीकरान राजकीय आकांक्षा स्पश्ट केल्या. भाजपा सरकारात उपमुख्यमंत्री पदाची ऑफर आसा अशें पत्रकारांनी विचारतकच आदली चूक परत करचो ना अशी सूचक जाप सुदिनान दिली. तो म्हणटा 2 आणि 3 जाण वेचून हाडून तांच्या बळग्यार गोंयान मुख्यमंत्री म्हणून काम करप आयच्या काळात भोव कठीण. 2022चे वेंचणुकेत लोकांनी आमकां 21 सिटां वेचून दिवची. आमी आदलेवरी राज्य चलोवन दाखयतात. ऐकात सुदिनाक. जर तर ह्याका राजकारणात अर्थ नासता. नंबर 1 ॲट दीस स्टेज 27 जावन तांचे कडेन आसा. त्या शिवाय काही अपक्ष तांकां सपोर्ट करता आसतना हें तांच्या कितें मनांत येता ह्याचेर तुमी प्रश्न विचारपाक जाय. म्हाका दिसता तुमी प्रश्न म्हाका विचारता तो प्रश्न ताका विचारपाक जाय की 27 जाण तुमचे कडेन आसून तुमी सुदीन ढवळीकारा विशीं कित्याक उलयता. काय आनी उलयता ते उलयता. हांव उलयना ते उलयता पूण हांव उलयना. परत सांगता. आनी म्हाका तसली लाचारी करपाची आवश्यकता ना. आज बसून हांवें करूं ना. मुख्यमंत्री पद म्हाका मेळटालें हांवें घेवना. हांवें सांगलें नाका. 2 आणि 3 मनीस निवडून हाडून मुख्यमंत्री म्हणून बसून काम करूं शकना. ह्या गोंयांत करूं शकना. बरें काम करतलो हें जर चलयतलो लोकांनी आमकां 21 दिवचे अंदू 2022चे निवडणुकेत आमचे कडेन काम करून घेवचें. आनी जें काम 1963 ते 1979 पर्यंत मगो पक्षान केल्लें तें काम हांव पार्टीच्या सगळ्या कमिटी मार्फत सांगता की आमी तें रिपीट करून दाखयता. तें काम आमी तें रिपीट करून कारण जी कितें हांगा चल्लां तें जर पळयत सर्वसामान्य मनीस खंयचे खंय व्हांवत गेला आनी बॉल्सांची भरल्या ती कोणाची हें हांवें सांगपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आणि आता वेध गोंयच्या हवामानाचो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कांय कडेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. बाकीच्या वाठारांनी वातावरण सामान्यच आसतलें. उण्या तापमानातय तितलोसो बदल दिसून येवना. मुरगांवां सगळ्यात कमी 24.3 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 24 वरांत गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसाची शक्यताय आसा. तशेंच वातावरणय दमट पडटलें. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. 12 डिसेंबरा मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. धुके दाटून येवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.